गोयचो पर्यटन मळ फामाद आसा तो म्हटल्यार गोयचो पांचवोचार सैम, गोयची धार्मीक थळां आनी हय गोयच्यो दर्यादेगो। निवळ नितळ दर्यादेगांचेर वचपाक गोंयांत आयिल्ले भोंवडेकार महत्व दिताच, मात हालींसारक गोंयच्या दर्यादेगांचेर वचपाक भोंवडेकारूच कित्याक स्वता गोंयकार लेगीत दोनदा चिंततना दिश्टी पडटा। हाचें कारण कितें तें तुमकां खबर आसा? घाण जाल्ल्यो कोयरांच्यो राशींनी भरिल्ल्यो दर्यादेगो। हय, गोंयच्यो दर्यादेगो बुरश्यो जावपाक लागल्यात। कारंजळेच्या दर्यादेगेंकूय सामकी घाण पातळ्ळा। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेली रिपोर्टर उपेंद्र नायक हांणी कारंजळे दर्यादेगेच्या स्थितीचो हो केल्लो नियाळ। हांव सध्या दोनापाल राजभवनाच्या सकयल आशिल्ल्या करंजले बिचार आसा आनी ह्या करंजले दर्यादेगेचेर तुमी पळोवपाक शकतात जे आमी कचरो भायर उडयतात, प्लास्टीक कचरो भायर उडयतात तो आतां दर्यान व्हांवून परत हांगासर येयल्लो आसा आनी फूल दर्या प्लास्टिकान भरिल्लो आसा। संबंदीत खात्यांनी लक्ष दवरपाची गरज आसा। हांगासर एक अधिकारी नेमपाची गरज आसा जेणे करून तांकांय कळटलें की हांगासर कशा तरेन पोल्युशन जालां तें। ह्या पोल्युशनाक लागून जे हांगासर स्थानीक लोक रावतात, नुस्तेकार नाल्यार बाकीचे लोक हांगासर रावतात तांकां हांगासर तेजो त्रास जाता। जर सांजचे समज हांगा बिचार येवपाचें आसा जाल्यार हांगासर पांय धरपाक जागो ना। असोच समज प्लास्टीक हे 4 म्हयन्याच्या पावसान हो फूल हांगासर प्लास्टीक भरिल्लो आसतात। हो समज प्लास्टीक असोच भरून उरलो जाल्यार हांगासर रोग जावपाची शक्यता आसा। 1 तारखेच्यान पुराय राज्यान प्लास्टीक सिंगल यूज प्लास्टीक यूज करपाक बंदी आसा। एक बरी गजाल, कारण फाल्यां समज अशीच बंदी उरली आनी प्लास्टीक यूज करपाचें समज बंद जालें जाल्यार हांगा दर्यांचेर व्हांवून येवपी कचरो खंय तरी कमी जातलो। ही पळयात करंजळेची दर्यादेग प्लास्टिकाच्या कोयराच्या राशींनी कशी भरल्या ती। आनी आतां हे पळयात दर्यांतल्यान कोयर कसो व्हांवपाक लागला तो। करंजळेच्या दर्यादेगेची जाल्ली ही बाबत परिस्थिती पळोवन गोंयच्यो दर्यादेगो कितल्यो नितळ आनी निवळ आसा ताचो अदमास काडपाची गरज ना। मनशांनी कोयर दर्यांत उडयलो खरो, मात दर्यान तोच कोयर हाडून परत दर्यादेगेर उडोवन मनशाक ताची चूक दाखोवन दिल्या। ह्या कोयरांतल्यान पर्यटक, थळावे लोक वाट काडीत वयतनाय दिश्टी पडटात। एके वटेन गोंय सरकार वर्साचे 12 म्हयने गोंयचे पर्यटन कशें फुलोवन दवरप ताचें प्लॅनिंग करता। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केल्ल्या विधाना प्रमाण ज्या वाठारांत दर्यादेग आसता त्या वाठारांतली पंचायत आनी आमदार दर्यादेगेच्या नितळसाणी कडेन लक्ष दिवपाक खंय कमी पडटात। हे खातीर खंय सरकार आतां इंटग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट प्लॅनिंगूय तयार करता। गिविंग प्रॉपर म्हणून आमी तो आतां प्लॅनूच काडटा की कधी आतां सिंगुलर प्लॅन आशिल्ल्यान बीच क्लिनिंग एकटो करता, दर्याचे लायफ गार्डिंग एकटो करता आनी कोण आनी कितें करता। ह्या हातून 4-5 आशिल्ल्यान पंचायत जावं आमदार जावं कोणूय जावं नाल्यार बीचाक सांबाळपाक त्रास जाता। वी हॅव प्रोपोज्ड अ इंटिग्रेटेड प्लॅन। इंटिग्रेटेड प्लॅन द वन पर्सन विल हॅज टू बी अकाउंटेबल फॉर एन्श्युरिंग सेफ अँड क्लीन बीचीस। गोंयचो खण वेवसाय बंद पडल्या उपरांत पर्यटन मळ गोंयाक व्हडा प्रमाणात येणावळ दिवपी मळ अशें म्हण सरकार पर्यटनाकडे पळयता। केंद्र सरकाराच्या स्वदेश दर्शन येवजणे वरवीं पर्यटन थळां तशेंच दर्यादेगो नितळ करपाचें काम सरकारान नेटान हातान घेतलां। मात इतकें आसुनूय दर्यादेगो कोयर साचून बुरश्योच उरल्यात हें तितलेंच खरें। हे खातीर फकत इंटग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट प्लॅनिंगाचो प्लानापुरतीच न उरता तो प्रत्यक्ष चालीक लागचो अशी मागणी पर्यावरण मोगी तशेंच पर्यटन वेवसायीक करतात। उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।